म्हादयचें उदक कर्नाटकान व्हरपाक दिवचें न्ही म्हूण गोंय आनी कर्नाटका मदीं वाद चालू आसा। हें प्रकरण न्यायालयानय पावलां। देखून गोंय सरकारान ताचेर व्हडा प्रमाणांत सरकारी तिजोरेंतलो दुडूय खर्च केला। मात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान गोंयाक कळयनासतना आपले राजकीय हित सांबाळपा खातीर कर्नाटकाक मान्यताय दिवन मोकळे जाल्ले। गोंयकारांक कळटकच गोंयान बोवाळ चालू जालो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंत्र्याक इफ्फी सुवाळ्याच्या उक्तावणा वेळार हुश्शोय घातल्यो। गोंय सरकाराचेर विश्वास नाशिल्ल्यान गोंयान चळवळ चालूच आसा। म्हादयचो विशय घेवन काँग्रेसीन दिल्लीतय आंदोलन केलें। राज्यपाला कडल्यान प्रधानमंत्र्या मेरेन पत्रय पावयलें। आतां गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीक वचून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचो मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो आनी पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटक सरकाराक दिल्लो परवानो स्थगीत दवरिल्ल्याचें पत्र मंत्रालया कडल्यान गोंयच्या वॉटर रिसोर्स खात्याक आनी पर्यावरण खात्याक पावयलां। राजकीय स्वार्थ सांबाळपा खातीर गोंय सरकाराक कळयनासतना 17 ऑक्टोबर 2019 दिसा दिल्लो परवानो स्थगीत दवरपाक केंद्रीय मंत्रालयाक 18 डिसेंबर 2019 दिसा म्हळ्यार वट्ट 2 म्हयने लागले। पर्यावरण खात्यान दिल्लो परवानो स्थगीत दवरिल्ल्यान गोंयकारांक तितलोच आदार। पूण कसलोच विचार करिनासतना गोंय सरकाराक कळयनासतना गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ही 3 राज्यां म्हादयचो विशय घेवन न्यायालयान गेल्ल्यान भायले भायर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान एका राज्याक परवानो दिवप योग्य काय अयोग्य हो हेर राज्यांचेर केंद्र सरकारान केल्लो अन्याय न्ही।